Isaias Chapter 15 मोआबा पासत विलाप. मोआबा विशीं भाकीत. एकेच राती भितर आर नगराची लुटमार केली तेन्ना मोआब गळगळून ओगोच पडलो. एकेच राती भितर कीर नगराची लुटमार केली तेन्ना मोआब गळगळून उगोच पडलो. रस्त्यांचेर भोंवतात आनी घरांच्या पाटसांचेर व्हडल्यान रुदन कोत्तात. नाक्यांचेर सगळीं विलाप करीत आसात आनी दुखांनी रडटात. हेशबोन आनी एलियालेस आरडटात. जहाज पर्यंत तांची बोब आयकूं येता. देखूनच मोआबाचे झुजारी कडकडटात. तांचो जीव विरघळून वेता. मोआबा पासत म्हजें काळीज पिणगोता. पळून वेतात तीं जुआराक पावलीं एग्लात शेलिशिया पर्यंत. लुहिताचे चोडटेर तीं रडत रडत चडून वेतात. होरोनायमाच्या रस्त्यार किल्लोंची मारीत मारीत चलतात. निम्रिमाचीं उदकां सुकून गेलीं. आतां आसा फकत ओसाड जमीन. तोंड सगळें सुकलें. झाड पालो मरून गेलो. हिरवें पाचवें आनी कांयच ना. देखून ती आपली सगळी गिरेस्तकाय उबारून व्हरतात. आपणें सांबाळलोलो सगळो उरोव पुरोव इम्पोलीच्या वाळा पेल्यान व्हरतात. मोआबाच्या प्रांतांत सगळे कडेन बोबो आनी हुयेली आयकूं येतात. एग्लायमा पर्यंत ताच्यो किलोंची घाचतात. बेयर एलिमा पर्यंत त्यो किलोंची पावतात. दिमोनाचीं उदकां रोगतान भरल्यांत आनी आनिकूय विघ्नां दिमोनाचेर येवचीं आसात. जीं कोण मोआबा थावन पळून वेतात आनी जीं कोण त्या देसांत उरल्यांत तांच्या आंगार एक शींव पडटलो.